मगचनो नमस्कार कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनल तुमकां समेस्तांक स्वागत. फाटल्या ऑगस्टांत म्हळ्यार ह्याच ऑगस्टांत अफगानिस्तानांत कितें घडलें तुमकां कळीत आसा आनी ताचे सांगाता आमच्या गांवचे दोग जण याजक जेजुईत याजक थंयसर आसले, तांचे मिसांव ते करतले आनी त्या वेळार थंयसर तांकां कितें घडलें ह्या विशयांत न्यूज तुमी पळयला. आमीच ह्या विशयांत थोडी माहिती तुमकां दिल्ली आसा. आज हांव सिद्धगट्टे पावलां. हांगासर आमचो फादर जेरोम सिक्वेरा आसा, जेजुईत याजक, म्हजे नेबर ते अफगानिस्तानांत आसले. तालिबान अटॅक जाताना थंयसर तांचो अनुभव आमकां खंडी जावन आयकूंक ह्या वेळा जाय. कित्याक म्हळ्यार तांचे मिसांव थंय कितें ताणें केलां आनी सांगताच ताणें कितले थंयसर कश्ट काडल्यात आनी हे कश्ट सार्थक जाल्यात वा नात ह्या विशयांत आज तांचे लागीं हांव उलयतां. हो व्हिडिओ तुमी पळया. थँक्यू फादर जॉसी. म्हजें नांव फादर जेरोम सिक्वेरा, सिद्धगट्टे पिरगेचे टावन. हांव अफगानिस्तानांत 2006 गेल्लो. वर्द जाल्ल्यानच हांव थंय पावल्लो आनी वचोन आमी युनिवर्सिटीन शिकयताले. इंग्लीश आनी कंप्युटर आमी शिकोवन आसले. ताच्या उपरांत थंय गेल्या उपरांत त्या 2006 अफगानिस्तान इम्प्रूव जावन नासलें. पुरा सिस्टमा कोलॅप्स जाल्ली. कित्याक म्हण सांगल्यार पयले 1996 सावन 2001 आमचो तालिबान तो रूल करनासले. त्या वेळार इस्कॉलां नासलीं, कॉलेजी नासल्यो, पुरा इस्लामीक स्टडीज चलोवन आसले. त्या वेळार 2001 उपरांत सगळो संवसार सांगाता आयलो आनी युवा जनांक तांणी चड उत्तेजन दिलें. तशें आमी युनिवर्सिटी वचून शिकयलें आनी तेन्ना तावन आमची जर्नी थंय सुरू जाली. थंय गेल्या उपरांत लोकां एकते बें आसलें. आमी एक आतंकवादी देशांत आसा, आमी याजक जावन आसा, क्रिस्तांव जावन आसा आनी त्या देशांत कोणी क्रिस्तांव नात, इगोर्ज नात, आमचेंच म्हणलें कांय ना. तशें आसतना लोकां मस्त भिरांत हाडली. आमी कांय करूं थंय वता गे म्हणून. मनशा कुळीक सेवा म्हणटा आसतना आमी खंयचें धर्म चिंतून आमी थंय वचोंक ना. पगार युवा जनांचें उत्तेजन, तांची उमेद, तांकां मुखार सरचें, एक देश बांदून हाडूंक आमचें एक तांकां सहाय दिवची, तांकां कुमो करचें आमचें एक प्लान आसलें. जाल्यार लोकांक तितलें समजनासलें कित्याक गे म्हणून आनी ते मस्तू सामालां विचारतालीं. तुमी पाद्राप जावन थंय कित्याक वतात, याजकान थंय कालें करया, थंय मुस्लीम ना, थंय क्रिस्तांव ना, थंय लेसो मुस्लीम मात्र, आनी तुमी मीस कितें भेटयत, थंयसर इगोर्जो नात. आमकां थंय याजकांक तें इम्पॉर्टंट जालें जाल्यार मिसांक आम जेजुईतांक एकदम इम्पॉर्टंट. त्या देखून ह्या देशा वचून कशें आमी तांची सेवा करची आनी आमचे सेवा धर्म प्रमाणे देवाचो मोग ह्या देवाची कृपा तांकां दिवचें म्हूण आमचें तें एक मिसांव जावन आसलें. तशें आमी करत आसलें 16 वर्सां तावन. हांव उण्यारी एक 2006 तावन ऐदोळ म्हणसर थंय आसलो. मोदें भायर गेलां जाल्यार उण्यारी 7 वर्सां थंय हांवें काम केलां. तें काम करतना आमी आमकां इतलेंच भोगलें की आमी लोकांची ती उमेद आसली, एक देश बांदून हाडूंक, एक उमेदीन जिवोवंक आनी एक शिकपी देश जावंक, तें तांचें प्लान आसलें. आनी तांकां आमी एक कुमो करन हाडलो. एज्युकेशन दिवन, कंप्युटर एज्युकेशन, इंग्लीश आनी युनिवर्सिटी स्टुडंट्सांक कॉन्कर प्रिपरेशन करून तांकां युनिवर्सिटी जावंक हें पर आमी मिसांव करनत आसलें. आनी तें करून जाल्या उपरांत मस्त जण स्कॉलरशिपांक ती वचोंक पावलीं, मस्त देशा वचोन ती शिकल्यांत आनी आतां मस्त लोक फाटीं येवन थंय तांचें जिवन सुरू करन हाडलें. आनी आमकां मस्त कशी जाली. आमचो ते स्टुडंटांक खंय दुसऱ्या देशा वचोन बरें शिकोवन आतां ती आमचीच टिचरां जाल्यांत, प्रोफेसर जाल्यांत, युनिवर्सिटी शिकयतात म्हणटा आसतना आमकां तो एक गर्व, आमची स्टुडंटां आज एका अंताक पावल्यांत म्हणून तें आमी करनासलें. आनी तेंच आमची ते स्टुडंटां आज आमचे कडेन 350 स्टाफ आसली. मस्त जण तांची पुरा आमचींच स्टुडंटां जावन आमचे वांगडा काम करतालीं. आनी आमचें कितें ते वॅल्यू आसात, ते सर्विसीचो मनोभाव आसा, ती ह्या टिचरां वरवीं आमकां दिवंक जातालें. आमी 4 जेजुईट आसल्या जाल्यार तांचे वरवीं आमचें तें मिसांव आमी मुखार व्हरताले. तें जावन आसलें आमचें काम. आनी सरकारी एकदम पयले सरकार आमकां बरो एक कुमो करतालो. तांचीन ते बिल्डींग दिवन, तांचीन इस्कॉलां दिवन आनी आमी आमच्यान म्हळ्यार कांयच नासलें. त्या देखून तांचीन इस्कॉल आमी यूज करून आमी शिकोवनशें आहलें. आनी ऑगस्टाच्या
11 तारखेर हांव थोड्या गव्हर्मेंट सारको ऑफिसरांक मेळ्ळो. तांणी म्हाका 3 बिल्डिंगां इस्काला सुरू करूंक दिल्ली. आमी मस्त तयार करनासल्ल्या आनी प्रोजेक्ट तशें करनासल्ल्या. जाल्यार कोणाय चिंतनासलें बरें अकस्मात एकदम तालिबान येवन सगळो देश कॅप्चर केलो आनी तशें आसतना आतां तें कोणी आमकां थंय सोडून येवचें पडलें. तशें मुखार आतां कितें गोतू ना. लोक आज सगळो दिसान रात आमी पळयता तांकां देशांत रावूंक नाका, तांकां भायर वचूंक जाय. कित्याक म्हण सांगल्यार आतांचो तो तरणाटो लोक वो 4 पिळग्योचो लोक तावन हे हांच्या झुजांत झूज जावचें पळयलां. त्या देखून तांकां मुखार कांय जायत कांय होप आसा कंट्री जायत म्हळ्यार तांकां आशा ना. कित्याक म्हण सांगल्यार तालिबानाक एज्युकेशनाक तांकां प्रायोरिटी ना, टेक्निकल एज्युकेशन तांकां प्रायोरिटी ना, हायर एज्युकेशन तांकां प्रायोरिटी. तांकां आसचें खाली इस्लामीक एज्युकेशन आनी शरिया लॉन तांणी जियोवचें आनी तें आतांच्या तरणाट्यांक तें नाका. त्या देखून सगळो लोक आतां कोण यंग आसा या भुरगीं आसात तांकां भायर वचून जिवंक आनी नवें जिवन करूंक तांणी सुरू केलां. तें जिवन आतां कशें सुरू करतात पळयतना तांणी प्रत्येक फावटी 0 तावन सुरू करचें. जाल्यार तें 0 तावन जिवन सुरू करूंक ती तयार आसा. कित्याक सांगल्यार ती आनी अफगानिस्तानान 10 वर्सां 20 वर्सां रावलीं जाल्यार तांकां जें जिवन सुरू जावचें तांकां आशा ना. त्या देखून भुरग्यांक घेवन तो सगळो लोक भायर सरून भायल्या देशा वचूंक पळयता. ऑगस्टाच्या 15 तारखेर म्हणसर काबूल एकदम शांत आसलें. तालिबानाचें कांय तांची प्रेजन्सी नासली. तशें म्हणटा आसतना आमी चिंतलें तालिबानाक काबुलाक येवंक उण्यारी एक लोक सांगतालो उण्यारी एक 3 म्हयने या 1 वर्स लागतलें. त्या देखून कोणी आमी तयार नासल्यो. आमी आमचें काम एक्टिविटी चलोवन आसलें त्या देखून आमी तितलें तयार करनासल्यो. जाल्यार अकस्मात 14th नायटाक तांच्या प्रेसिडेंटान अशरफ गानीन तो थंयतान देशांतून भायर गेलो आनी दुसऱ्या सकाळींच 15 तारखेर सगळें काबूल कांय एक गोळी चलय नासतना कांय झगडें नासतना सगळें कॅपिटल तालिबानान गेलें. ताच्या उपरांत पुरो आमकां खबर आसली की ती तालिबान कान गेल्या उपरांत एअरपोर्ट सडन त्या दुकान दुसऱ्या दिसात भायर सरल्या. भायर सरले पावतना सगळें एअरपोर्ट पुरा लोकांनी भितर वचून पुरा डॅमेज करून घातलें. कंप्युटरां स्कॅनरां तें पुरा कांय नासली. हजारांनी लोक भितर आसलो आनी आमी गेटी भायर आसल्यो. तें लोकल पुलीस नासले खाली तालिबान मात आसले. ते सगळो दीस गुळे चलयताले बंदूक चलयताले आनी तांचे मुखार आमकां वचूंक तितलें साध्य ना. हजारांनी लोक थंय आसलो. एकाच दिसा भितर सगळो लोक थंय पावलो. जाल्यार आमी ट्राय केलें आमकां वचोंक जावना. फाटीं आमी चलोवन वचचें पडलें कित्याक गाडी वचोन सोडनासले मार्गाचेर. त्या देखून आमी चलोवन एअरपोर्टार वचचें पडलें. एअरपोर्टाक येताना व्हडलें कस म्हण सांगल्यार हांव तांचे मदें एकलोच एक टी-शर्ट घालून आसलो. एका दिसा भितरच आमी पळयलें की सगळ्यांनी तांचो ड्रेस पुरा चेंज करून पुरा अफगान ड्रेस घालें तली बदलावन. एका दिसा भितर सकाळीं फुडें सगळ्या लोकांक तांचें पुरा पयलें पॅन्ट घालतालीं शर्टां घालतालीं आनी कोट घालतालें तें पुरा सोडून खाली अफगान ड्रेस मात घालो आनी तांचे मदें हांव एकलो मात्र बायलो मनीस एक टी-शर्ट घालून तें चलतालो. म्हाका तेन्ना बेगीन दिसलें आयडेंटिफाय करूंक वस्तू सुलाब म्हणून. जाल्यार आमकां मुखार वचूंक जायनासतना आमकां फाटीं येवचें पडलें आनी आमी लिपोवन एक 15 ऑगस्ट तावन 23 ऑगस्ट म्हणसर आमी भियोवन ह्या आमच्या कोणाक कळनातलें कोणाक वळख जायनातलें बरी आमी भितर खंय बसचें पडलें. दुसरे फावटी आमी ट्राय केलें 18th तांणी दुसरी गेट ओपन केल्ली. त्या वेळा अमेरिकाचे आर्मी आयिल्ले. त्या वेळार आसतनाय आमकां भितर वचूंक जावना. सगळ्यांनी एका कुटीन तालिबानाचे गुळे बंदूक चलयताले आनी एका कुशीन अमेरिकाचे. तशें त्या वेळार आमकां वचूंक जावनासलें. आनी त्या वेळार इंडियाच्या गव्हर्मेंटान आमकां सांगलें की तुमकां आमी इवाक्युएट करता म्हणून. आनी तांणी आपोवन व्हेलें. तें आपोवन व्हरतना त्या दिसा भितर वचूंक जावना. तांणी आमकां दुसरी तेक अरेंज केली. आमी एक वेडिंग हॉलांत तांतूं रावचें पडलें. 2 रात आमी थंय काडली. ताच्या उपरांत तिसऱ्या राती आमकां तांणी परतेक सांगलें की आज आमकां राती वचोंक म्हणून. तशें तांणी परतेक गाडी करून बसांक करून आमकां आमी एक 180 जण आसले इंडियाचे पुरा. तांणी आमकां घालून राती एक 12:30 वरांचेर एअरपोर्टाक व्हेलें आनी एअरपोर्टाक व्हेले सक्सेन आमकां भितर वचोंक जावना. त्या देखून परतेक आमकां मार्गा देगेर दवरलें आनी मार्गा देगेर आसतना आमकां तांकां कळ्ळें नासतलें तालिबान आयले आनी आमची 8 बसन तांणी कॅप्चर करून तांच्या कस्टडीन दवरलें. आनी तांणी थंयसर व्हरून
आमकां गोंय ते खंय व्हरतात गे म्हणून आमी चिंतलें एअरपोर्टार व्हरतात म्हणून. मागीर एक 20 किलोमिटर पयस व्हरून तांणी आमकां भितर दवरलें. आमची पुरा जतन घेतली. आमी कोण कालें पुरा करता गे म्हणून पासपोर्ट पुरा चॅक केलें. ताच्या उपरांत आमकां सगळ्यांक बेन दिसलें तांचें तें वेव्हार पळयतना. जाल्यार ताणें आमकां कांय हार्म कांय करूं ना. बरें फ्रेंडली जावन उलोवन ताच्या उपरांत आमी तांचे बसोवन तांणी मागीर लास्ट वेता आसतना तांणी आमकां दनपाराचें जेवण दिवन एअरपोर्टार पाटी सडलें. आमी चिंतलें एक जाल्यार तांचें कालें प्लॅन दुसरें आसलें. त्या देखून तांणी कांय करनासतना कळ्ळें आमकां डेंजरान घालनासतना तांणी पाटीन धाडलें. आनी त्या राती आमकां वचूंक येवंक जावना. आमी परते पाटीन गेल्या आनी फायनली तिसरे फावटी वेता आसतना 23rd आमकां भितर वचूंक साध्य जालें. आनी ते इंतान आमी भितर वचून 24th दिल्ली येवन पावल्या. आनी दिल्ली येवन पावल्या उपरांत कळ्ळें की आमकां भायर वचूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार सरकारा प्रमाणे आमी 14 दीस क्वारंटीन रावचें पडलें. आमी सगळ्यांनी आमी तयार नासल्या. आमी पुरा एकदम टायर्ड जाल्ल्या. थंय रावंक आमकां तितली सकत नासली. एक हप्तो चड जेवण नासलें, रावंक जागो नासलो. तशें आसता आमी मस्त प्रोटेस्ट केलें. जाल्यार सरकाराचें ऑर्डर आसलें. त्या देखून आमी थंय रावून दिल्ली 15 दीस रावून ताच्या उपरांत सप्टेंबराचे 7 तारखेर तांणी आमकां भायर सोडलें. ताच्या उपरांत आमी आमच्या लोकांक मेळोंक जालें. आतां परते फावटी आमी तें मिसांव सुरू करयात की तें व्हडलें सबल सकटा मदें खाली आमकांच न्ही दुसऱ्या लोकां मदें. कित्याक आमी सांगल्यार आमी पुरा ह्युमॅनिटेरियन वर्कर्स म्हणटात. तातूंत जस्टीस, इक्वालिटी, जेंडर जस्टीस तें पुरो आसूंक जाय. आमच्या प्रोग्रामांत चड चेडवां भुरगीं आनी फिमेल स्टाफ आसले. ऑलमोस्ट 65%. आनी आतांच्या कानुना प्रमाणे तांकां एज्युकेशन फिमेल्स चेडवां भुरग्यांक इस्काल वचोंक ना. फिमेल स्टाफाक कामाक वचोंक भायर वचोंक ना. तशें आसतना आमचे सोकतलें हें आसलो की आमचें कहलें वॅल्यू आसलें. आतां तें परतें वचून सुरू करूंक मस्त कश्ट. आतां आमी कांय त्या विशीं कांय प्लॅन करूं ना. आमकां सिच्युएशन स्टडी करचें पडटा. तें कितें आमी सांगलें एकदम सुद्दां रेकॉग्नायज जालें गव्हर्मेंट न्ही तें लोकांनी विंचून काडलें सरकार न्ही तें तांणीच एक सरकार घडला. तो सरकार मनीस वळखना तर आमी वचून कांय आतां फायदो ना. त्या देखून आमीच न्ही मस्त दुसऱ्या ह्युमॅनिटेरियन ऑर्गनायझेशन आतां खाली वेट एंड सी सिच्युएशन त्या आमी आसा. आतां पळोवंक जाय 5-6 म्हयने कशें जाता गे म्हणून कशें सिच्युएशन गे म्हणून. दुसऱ्या कंट्रीज मस्त प्रेशर घालना आसा जेंडर जस्टिसा खातीर, इक्वल रायट्सा खातीर. आनी ती आयकत जाल्यार आमी चिंताव तळें काम मुखार व्हरयत. नाजाल्यार आमचें चड हें आसलें शिकपाचें आनी तळें मिसां करून सुरू जायना जाल्यार मुखार वची मस्त कश्ट. आमी मस्त जाण आमचे स्टाफ आतां भायर वचून गेल्यात. ते कोणी तांकां बेन दिसता की ते फॉरेन ऑर्गनायझेशन काम करनासले. त्या देखून तांकां आतां रावोंक नाका. त्या देखून आमी मस्त जाणांक इवॅक्युएट केलां. मस्त दुसऱ्या देशां पावल्यात. थोडी मस्त आनी स्टाफ हातूंत आसात जाल्यार ती आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आसात. ती बियान आसात आनी अर्ये दीस सांगतात आमकां मेसेज धाडटात की तुमी आमकां वांचयचे. आमी हांगा रावन आमचो जीव मुखार वचना. त्या देखून तुमी आमचे कांय आमकां भायर व्हेलें जाल्यार बरें. आनी ती मेसेज अर्ये दीस तांकांत न्ही खाली स्टाफांनी तांकां भायर व्हरतना तांच्या फॅमिलीक पळोवचें पडटा. ते फॅमिलीक व्हरचें तर मस्त कश्ट आसा. कित्याक आमी सांग दुसऱ्या देशाक व्हरचें तें आमी स्टेट एजन्सीनी आमी खाली ह्युमॅनिटेरियन ऑर्गनायझेशन आमी खाली तांकां फेलिसिटेट करया कशें वचचें कालें करचें म्हणून. त्या देखून आजुनी लोक उण्यारेक आमच्या लिस्टीन उण्यारेक मोर दॅन 600 पीपल आर इन द लिस्ट टू बी इवॅक्युएटेड अफगानिस्तानाचे. आनी केदाळ जावं कितें म्हळ्यार आतां एअरपोर्ट आनी उक्ते जावनात. आतां तांचो पासपोर्ट दुसरो जाला. विजा दुसरे एम्बसी बंद जाल्यात. तशें विजा मेळचें आनी भायर वयचें तितलें आतां सुलाभ ना. लोक मस्त कश्टान आसा. विशेश जावन शिकिल्लो लोक मस्त कश्टान आसा. तांकां काम ना. त्या देखून तांची परिस्थिती पळयतना आमकां मस्त दूख भोगता. जाल्यार हांगा तावन कांय करूंक आमकां आतां साध्य ना. आमी जाल्यार दुसऱ्या देशांत तांकां मेळोवन कळ्ळें तांकां कुमो करची म्हूण आमी प्लॅन करीत आसा. आमी एक धर्माचें म्हणटना याजक म्हणटना आमी तें पयलें पळोवन आसा. खंय पळय मनीस वळवळटा सफरींग आसा. आमी थंय तावन आमचो कुमकस हात बीन कित्याक आमी मनीस ती मनीस मनशाक आमी पळयना तर कळ्ळें धर्मासून कांय फायदो ना. आमचो बावट शिकयताय दुसऱ्यांची सेवा करूंक. तो कोण मनीस आमी वळखनासतना आमचो मोग दिवचो आमी मोग दी सुरू करतना तो देवाचो मोग ती अनुभव करतात. आमी ती सेवा आनी तो मोग आमी दुसऱ्या कोणाय की कोणीय जावं दीत. हिंदू जावं दीत, मुस्लीम जावन कोणीय जावं दीत. तो मनीस आनी तो कश्टान जाल्यार आमी ताका कुमो करूंक जाय.